आम्ही 20 तारखेक MGP पोंडा, MGP रायझिंग आणि MGP युवा संघटना अशें मेळोन एक महारक्तदान शिबीर म्हणून एक कार्यक्रम दवरला। 9/9 आमचें इनॉग्रेशन जातलें बाय सर दीपक ढवळीकर हांच्या हातान आनी ताचे गेस्ट ऑफ ऑनर नारायण सावंत आसतले। मागीर मदीं 1:30 पर्यंत आमचें ब्लड डोनेशन कॅम्प चालू उरतलो आनी 1:30 लंच ब्रेक आसतलो। परत 3 ते 4:15 पर्यंत डॉक्टर स्मिता पार्सेकर हांचें टॉक आसतलें। तेन्ना सगळ्या लेडिसांनी येवचें हें पळोवपा खातीर, म्हणजे ती लेडिसां खातीर स्पेशल उलयतली। आनी डॉक्टर शेखर साळकर यांचे टॉक 4:30 ते 5:15 पर्यंत आसतलें, जे महिलांच्या आरोग्या खातीर उलयतले। परत 5:15 आमचे डॉक्टर केतन भाटीकर हे फोंड्या खातीर खूब वावरतात, खूब काम करतात। त्यांची एक इच्छा आसा की कितें तरी करचें म्हणून ताणें एक एम्ब्युलन्स लोकार्पण करपाची ठरयल्या, की ते आमचे सराचे सुदीन ढवळीकरांच्या हातान तेजें इनॉग्रेशन जातलें। आनी ह्या वेळार आमचे गेस्ट ऑफ ऑनर नरेश सावंत आनी डॉक्टर केतन भाटीकर आसतले। आनी इतले पर्यंत आमी प्रोग्राम बऱ्याक बरो करपाची खुबशी तयारी चालू आसा आनी करतात।